आम्ही ऑफर आणलेलो असा 2 लाखाचा फोन. हे झूम क्वालिटी पळायची कितले पयस पळय अराउंड 1.5 किलोमीटर. ओके सो बाय चान्स तुम्ही हो ॲक्टिवेट करता न्हू ओके आनी तुमी कितेंय चॅट करता जाल्यार सायडीकसून इट्स इनविजिबल पळय. काय बरे व्हिडिओज येता पळय ब्युटिफूल सारखे. आणि हॉरिझॉन्टल लॉक म्हणून हेजेर एक तगडो फिचर्स आसा आणि फूल कॅमेरा टिल्ट करता पळय. आग आमी आतां कितें खावंक येयल्या गाईज आता आम्ही येयलेली असा फिश थाली खावपाक. खावया मुगो. हय मागीर आम्ही बरी पोट भरून बी जेयतली आणि आमचं कितें तरी आयज जास्त प्लॅनिंग आसा सारको न्हू रे हवे. हय हांव मुगो एक नवो मोबायल घेवपाचें चिंतता. कळ्ळें. सॅमसंग S26 अल्ट्रा. ओके तू पैसे दिता मुगो. पैसे हांव दिना. तू तो मोबाईल घेता जाल्यार म्हाका बी ट्रिपल फोल्ड जाता तसलो फोन जाय. काय हय सॅमसंगाचो ट्रिपल फोल्ड. हांवें आयज ट्राय करपाचें चिंतलां प्रॉन्स थाली आणि हेणी घेतल्या बांगडो. फाटल्या फावटी आमी किंगफिश घेतलेलो न्हू त्या फावटी मातशें आनीक कितें ट्राय करया. खरें सांगूंक यो बी न्हू सद्दां पापलेट हाडटा. म्हाका वाज येयलो व्हडल्या नुस्त्या खान. हेजो बरो डिश न्हू कडयेचो. बेस्ट आसपडी. फॉरेनर्स येता पळय फाटल्यान बरो न्हू हेजो कडयेचो टेस्ट. सगळे तरेचे नुस्तें ट्राय करूंक जाय. ओके गायस तुम्ही पळोवंक शकता हांगा नुस्तें सुंगटांची थाली घेतल्या. सुंगटां फाटल्या फावटी किंगफिश घेतलेलो न्हू आयज म्हटलें हांगाली सुंगटां ट्राय करून पळोवया. बेस्ट हा कडी. काय सांगो कितें म्हणटा जाणा आमी हांगा मोस्ट ऑफ द टायम कित्याक येता कित्याक आमचें घर लागींच न्हू हार्डली 1.5 किलोमीटर. फाटल्या फावटी आमी किंगफिश ट्राय केली. ह्या फावटी बांगड्याची थाली आणि सुंगटांची थाली ट्राय करता. पण कडी बेस्ट जाता कडी बेस्ट जाता हेची. कडी सगळ्याच जाता हे ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड. घरातलें जेवण भायलो कोण येवन कूक करिना. घरातलेंच जेवण होममेड फूड बरें आसता बेस्ट. आणि नुस्तेंय बरें आसता न्हू हवे. सुंगटां पळय काय बरी मोठी हा आणि फ्रेश सारखी फ्रेश. बरोबर. आणि हांवें हो बांगडो घेतलेलो आसा. बांगडो बी बरो सारको रुचीक आसा गायस रुचीक. A few moments later. सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कसे आसात तुम्ही देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज आमी परत एकदा यू नो विथ आ हार्डवर्क आमी एक नवो मोबायल फोन परचेज करपाक वयपाचे आसा. कसलो कितें तें तुमकां सांगता मागीर पळयात तुमी. सो गाईज आम्ही ऑफर आणलेलो असा 2 लाखाचा फोन. टेडेन टेडेन. हांव तेका ओपन करता. ओपन करता म्हणजे आमी ऑलरेडी अनबॉक्स केल्लो आसा न्हू हा. हय सो गाईज कॅन यू गाईज चेक दिस आउट. दिस इज माय ब्रँड न्यू सॅमसंग गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा 1000 GB न्हू हा. हय आणि 1000 GB आमी कित्याक घेतला सांगो कित्याक आमकां स्टोरेज चड जाय पडटा म्हणून सारकें न्हू. सारकें. आमकां स्टोरेज चड जाय सो आमी त्या खातीर तो घेतलेलो आसा. सो हांव काडून दाखय कसो दिसता मोबायल. तो फूल पावर सारको पळयात. आणि म्हाका गायज ज्या जाग्यार हांवें फोन घेतला पळयात गाईज तेजे कडल्यान म्हाका स्क्रीन गार्ड मोबायलाचे कवर म्हाका फ्री मेळ्ळा. एक्चुली कोण दिना ते फ्री बीन बट म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका दिल्लेले आसा. दाखय हाक वाटसून. हांवें कलर पळय कसलो यूज केला तो वायोलेट काय वेलवेट कसलो तरी कलर तो वायलेट दिसता. ओके आनी तो म्हाज्या गाडयेक मॅच जाता पळय. बाय चान्स तुमी बारीक पळोवंक वयता जाल्यार तो मॅच जाता पळय म्हाज्या गाडयेक. सो त्या खातीर हांवें तो घेतलेलो आसा. ओके आनी काय हाक कसो दिसता तुका मोबायल. वाव खूप बरो दिसता ह्यो फोन. आणि गायज तुमकां खबर आसा ह्यो न्हू हांवें आपणाक फोन घेतलेलो आसा 2 लाखाचो. आणि न्हू 6 म्हयन्यांनी न्हू तो ट्रिपल फोल्डिंग फोन येवपाचो आसा. तो म्हाका हवी घेवन दितलो कित्याक की म्हाका वायट दिसूंक जायना म्हणून. तुका वायट दिसचें ना. तुका ब्लॅक दिसोंक जाय. तुका वायट कित्याक तुका ब्लॅक दिसपाचें. तू फाटल्या फावटी 4 महिन्या पयलीं एक फोन घेतलेलो. आता तू एक घेतला. तू आपणाकूच घेतला म्हाका घेवंक ना म्हणून म्हाका आता 3 फावटी फोल्ड जाता तसलो फोन. तुका मोबायल घेत तुजे मोबायल दाखव कितले मोडून दवरलाय ते. हर एक 5-5 म्हयन्यांनी मोबायल फोडून दवरता डिस्प्ले फोडून दवरता. हांव वस्तू सांबाळटा आनी तू सगळ्यो मोडून दवरता. सांबाळटाय आनी दुसऱ्यो वस्तू घेता. म्हाका मोडिना शिवाय म्हाका दुसरी वस्तू गावना गायज म्हणून मोडची पडटा. ओके सो गायज आतां हांव तुमकां
माझ्या नव्या फोनाचे रिव्ह्यू दिवपाचो आसा, भायर सरोन हेजी व्हिडिओ क्वॉलिटी, हेजे जे बारीक बारीक फीचर्स आसा ते तुमकां दाखयता. तुमकां तर आवडले जाल्यार तुमी वचून हो फोन परचेस करू शकता. सो तुमचो टायम वेस्ट करिनासतना चला आता डायरेक्ट हेजी रिव्ह्यू करून दाखवूया. ओके, सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता दिस इज सॅमसंग S26 अल्ट्रा आणि हांगाल्यान तुम्ही पळोवंक शकता सगळें दिसता. बट देर इज वन ब्युटिफूल कितें म्हणटा पळय भितर एक फीचर्स आसा, प्रायवसी डिस्प्ले म्हणून. ओके, सो बाय चान्स तुम्ही हो एक्टिवेट करता न्हू, ओके, आनी तुमी कितेंय चॅट करता जाल्यार सायडीकसून इट्स इनविजिबल. पळयात आतां हांव तर हांगासर आसा, ओके, आनी सायडीक म्हाजो असो कोणी फ्रेंड पळयता असो कितें हांव करता पळय तो, जाल्यार पळय इट्स इनविजिबल पळयला. आनी बाय चान्स हांव तर हे डिएक्टिवेट करता आनी हांव चॅट करता जाल्यार सायडीकसून पळय सगळें दिसता. पयलें तुमी कितें म्हणूंक सोदता तें हांव सगळें दिसता पळया सायडीकसून. बट हो जेन्ना एक्टिवेट आसता, हे दोनी जेन्ना एक्टिवेट आसता तेन्ना हांव सायडीकसून हें करता, इट्स टोटली ब्लँक. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिचर्स इन सॅमसंग S26 अल्ट्रा. हो आतां सॅमसंगाचो S26 अल्ट्रा तुमी पळोवंक शकता पोर्ट्रेट हेजेर. ओके, आनी हांवें फोटो पळय काडलेले हेजेर कॅमेरा वयल्यान. सो मॅस्मरायझींग पळय, सारकें ब्युटिफूल, जस्ट लायक DSLR. ओके, आनी तुमकां कितें दाखयता पळय हेजें व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल सारकें. आनी हे पळयात फोटो तुमकां जाय तशें यूज करूं येता पळया. अल्ट्रा वायड पळयाचो इतलो ब्युटिफूल आहा पळय तो. आनी हे जस्ट नॉर्मल हे, आनी व्हिडिओ क्वॉलिटी पासून हेजी इतली बरी आसा. कोणी व्लॉगिंग बीन करता खबर आसा म्हाज्या भाशेन जाल्यार तांकां हे यूज करूं शकता पळय इन अ ग्रेट वे. काय बरे व्हिडिओज येता पळय, ब्युटिफूल सारके. जस्ट इमॅजीन गायज, हे पळय हे कितली ब्युटिफूल व्हिडिओज येता पळय, बेस्ट सारके. आतां हे कॅन्सील करून तुमकां दाखयता पळय. हे पळय व्हिडिओ काडलेली पळय ती हांवें आत्तां, इतले बरी येता पळय व्हिडिओ. आनी मेन म्हणटा पळय ते हेजे कॅमेरा क्वॉलिटी इज रियली नायस. व्हेरी नायस सारकी कॅमेरा क्वॉलिटी. मागीर ताका हांगा ऑप्शन्स खूब आसा पळय, पॅनोरामीक आसा, प्रो आसा, एक्सपर्ट रॉ, हायपर लॅब्स, पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेटाचेर मातशें बरें येता व्हिडिओ हेजे पळय. हे जस्ट तुमकां हांवें असो फ्लावर यूज करून दाखयला. म्हळ्यार क्वॉलिटी इज ऑल्सो नायस. हांव तुमकां आतां झूम करून दाखयता पळय. हे आतां जस्ट आमी हांगासर उबे रावल्या आनी ही झूम क्वॉलिटी पळय हेजी कितले पयस आहा पळय, अरावंड 1.5 किलोमिटर पयस आहा गाडी. ओके, पळया आतां एक स्टेबल एक जागो दाखयता तुमकां. हें घरूच पळया तुमी आतां. ओके, जस्ट इमॅजीन वयस ते बर्ड्स बीन पळय कितले लागीं दिसता पळय ते. एक्चुली ते घर कितले पयस आहा ते पळय दोंगरार आसा घर. पळयलें ते कितले दोंगरार पयस आसा पळय. हे पळय कितली क्वॉलिटी पळय हेजी काय बरी आसा. पण आमचे एनवायरमेंट सारके इतले बुरशे आसा पळय, कितलो पोल्युशन आहा पळय सारकें. हे कशें वायट कशें दिसता पळय, धुंवर कसो पळय. कॅमेरा क्वॉलिटी इज नंबर 1. सो हे तुमी पळोवंक शकता परत एकदां. हे आतां पोर्ट्रेटाचेर कितले ऑप्शन्स आसा पळय हांकां ब्लर करपाक फाटल्यान. टोटल 7 पॉयंट्स आसा पळय, पळयलें तुमी. आनी आतां हेजेर हांवें क्लिक केलो, फोटो क्लिक केलो. आफ्टर फोटो क्लिकींग क्वॉलिटी पळया, पळयलो कितलो ब्युटिफूल येता फोटो तो. आतां हे व्हिडिओचे पळया तुमी. ओके, दीस इज जस्ट अ नॉर्मल. आनी हांव उलट्या डायरेक्शनान रावला, ज्या जाग्यार फोकस फाटसून येवंक जाय तोंडार पळय, हांव ऑपोजीट डायरेक्शनान रावला. जस्ट टू शो यू दॅट हेजेर लो लायट फोकस म्हणटा पळय तो चड आसा पळय. लो लायट फोकस चड आसा पळयला तुमी. आनी हे आतां हांव पोर्ट्रेट व्हिडिओन वयता पळय. हे पळय पोर्ट्रेट व्हिडिओ वयता आनी हेजें हें पळय क्वॉलिटी पळय काय बरी येता पळयात, पळयलें. सो वन ऑफ द बेस्ट आसा. आनी हेका ऑप्शन आनी खूब आसा. तुमकां आनी एक हेजो तगडो ऑप्शन दाखयता पळय, फीचर्स दाखयता. सो गायज दिस इज सॅमसंग S26 अल्ट्रा. आनी हॉरिझॉन्टल लॉक म्हणून हेजेर एक तगडो फीचर्स आसा. जे कोणी रील करता, व्हिडिओग्राफी करता, म्हाज्या भशेन व्लॉगिंग करता तेंच्या खातीर. आतां फर्स्ट हांव व्हिडिओ क्लिक करता पळय आनी फूल कॅमेरा टिल्ट करता पळय. फूल टिल्ट आहा पळय म्हाजो, पळयला फूल टिल्ट जालो. आनी आतां हांव ही व्हिडिओ आहली तही सेव करता. ओके, सेव जाली. सो आतां ही तुमकां प्ले करून दाखयता पळया. मात पासून आला ना पळयात, मात पासून आला ना पळया. आनी इतलो फूल कॅमेरा टिल्ट केल्लो तरी पळय आहा तसो आहा पळय. ते दोगूय भुरगे सायकलीर बसल्यात ते तश्याक तशा. सो दीस इज हॉरिझॉन्टल लॉक गायज. आनी वन ऑफ द तगडो फिचर्स सॅमसंग S26 अल्ट्रा. आनी बिकॉज ऑफ दीस हांवें हो मोबायल परचेस केल्लो आसा.
आनी दीस आर द व्हिडिओ क्वॉलिटीज. ओके पळय व्हिडिओ मागीर हेजेर पळय ऑप्शन आसा हांगासर तुमकां जाय तशें सेलेक्ट करूं येता. हांवें फूल HD दवरला. ओके तुमकां जाय जाल्यार अल्ट्रा येता आनी इट कॅन बी स्कॅनीत क्वॉलिटी सारकी येवपाची आसा सारकी. आनी मेन म्हणटा तो हो फोन जावन आसा 1 TBचो म्हणजे 1000 GB आनी वन ऑफ द बेस्ट फोन. सो हांव म्हाजो फुडलो कॅमेरा ऑन करता पळय आं. सो गायज हेतून आनी एक फिचर्स तगडे हांव म्हणटा पळय ते हेजे S Pen. ओके ह्या फोनाचें म्हाका नाकशी ना. ओके पळयात तुमी हेजेर तुमकां कितें जाय जाल्यार बेस्ट न्हू सारकें पेन. आनी म्हाजे असले जे कोण फोटो बीन एडिट करता थंबनेल बीन एडिट करता तांकां हे S Pen व्हेरी इम्पॉर्टंट सारकें. ओके सो आनी हेजो कलरूय पळयात तुमी बायकी वांगडा मॅच जाता म्हाज्या पळोवंक शकता. सो येस गायज ह्या फोनान सारके तगडे फिचर्स आसा. हो जो कॅमेरा जो आसा मेन कॅमेरा जो आसा पळय तो आसा गॅस करा कितले मेगापिक्सलाक सांग पळया. म्हाका खबर ना. हेजो आसा 200 मेगापिक्सल कॅमेरा आनी बाकीचे दोनूय आसा ते 50 मेगापिक्सल हा कॅमेरा. आनी हांगासरूय पळय हो पसून कॅमेरा बरो आसा तुमी पळोवंक शकता. बेश्टो सेल्फी कॅमेरा ऑन करता पळया हे हांव तुमी पळोवंक शकता कितलो क्लीन येता पळय तो. ओके हेतून फोटो पळय फोटो क्वॉलिटी बीन बेस्ट येता सारकी. तुमी म्हाजो S26 अल्ट्राचो रिव्ह्यू व्हिडिओ पळयल्लो आसा. तुमकां हांवें व्हेरी लिटल म्हणजे एक 5% फिचर्स घातलेले आसा कित्याक हांवें हो मोबायल आयजूच घेतलेलो आसा आनी ह्या मोबायलाचे फिचर्स म्हाका कळपा खातीर इट वील टेक ऑलमोस्ट 2-3 days. सो हांवें तुमकां आयच्या दिसान कितें जालें तें हांवें तुमकां व्लॉगाचेर दाखयलें की कसो मोबायलाचे कितें बारीक बारीक जे मेन फिचर्स आसा ते दाखयलेले. आतां तुमी म्हणटली इतलो 1000 GB तुवें कित्याक घेतला. 1000 GB घेवपाचें कारण कितें आमी व्लॉगिंग करता आनी आमकां हाय क्वॉलिटी व्हिडिओज इम्पॉर्टंट आसता. आमची एक व्लॉग्स आसता तुमकां एक जस्ट इमॅजीन बेश्टे तुमकां एक सांगता आमचे जे एक व्लॉग्स आसता पळय इट गोज अप टू 15 GB 16 GB एक व्लॉग आसता आमचो 16 GBचो. सो 16 मल्टिप्लाय बाय 10 डेजाचे कितले जाले ते चिंता तुमी. म्हणजे अशें 100 ओके 100 150 200 GB म्हणटा पळय ते आमकां कांयच न्हू कशें. आनी म्हाजे फोनान कमीत कमी 400 GBचे सगळे फोटोजूच आसा. फोटोज जस्ट नॉर्मल फोटोज आनी हांव मेमरीज सगळे दवरता केन्ना कितें डिलीट करिना. मागीर नाल्यार हांव एक्सटर्नल हार्ड डिस्कान स्टोरेज करून दवरता सगळें. सो गायज हो फोन म्हाका पडलेलो आसा ऑलमोस्ट 2 lakhs. ओके कित्याक ते तुमकां सांगता हेज्या वांगडा हांवें स्पेशल एक चार्जर घेतलेलो आसा. ह्या फोना वांगडा फक्त कॉर्ड मेळटा. ओके सो फक्त कॉर्ड मेळटा. सो हांवें हेज्या वांगडा फास्ट चार्जरूय घेतलेलो आसा. प्लस एक्सिडेंटल जे इन्शुरन्स आसा फोनाचो तो इन्शुरन्सूय केल्लो आसा. प्लस म्हाका तेणी म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका स्क्रीन गार्ड आनी फाटले कवर फ्री दिल्लेले आसा. सो दॅट इज अ प्लस पॉयंट टू हॅव सच अ नायस अँड ब्युटिफूल फ्रेंड्स. बरे फ्रेंड आसले काय आमचे केन्नाय काम बरें जाता फास्ट जाता. आनी म्हाका गोंयान सगळ्यान पयलो फोन मेळ्ळेलो आसा हो S26 अल्ट्रा. हांव जो यूज करता हो सगळ्यान पयलो फोन गोंयान आमच्या. आनी ही व्हिडिओ आमी शूट केलेली अरावंड 3 days बॅक 3 दीस पयलीं जे तुमकां आयज घालता हांव. ओके सो येस गायज इफ आय कॅन वाय नॉट यू. हांव युट्यूबाचेर व्हिडिओ करून घाम कश्ट करून हो मोबायल घेवं शकता परचेस करूं शकता जाल्यार वाय कांट यू. इट्स नॉट टू लेट. ओके एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. परत तुमकां सांगता भायर सरा कितें तरी करा तुमचे ड्रीम्स अचीव करा. म्हाजे असली गाडी घेया म्हाजो असलो फोन घेया. ओके सो कितेंय तुमी करता न्हू तें काम धाकटें व्हडलें आसना. कॅमेरा धरून हो उखल्लो न्हू कॅमेरा असो उखल्लो न्हू फुडलो मनीस सदींच फकाणां मारता कितें करता रे तो ही करता. आनी जेन्ना तूं सक्सेस जाता तूं सक्सेसफूल जाता जाल्यार त्याच मनशाक जेलसी जाता. अरे तो पळय कितलो वयर सरलो. आवय थोड्या लोकांक तुमकां मेळपाची इच्छा आसता. सो हार्डवर्क करा गायज. हांव तुमकां परत सांगिना लोकांक मागीर अशें दिसता तूं परत सांगता मरे. लोकांची तुमकां खबर आसा न्हू आदत कितें पळय ती. आनी आमचो कालचो ब्लॉग खूब जाणांक आवडलो आनी खूब जाणांक अशें दिसता ते फकाणात म्हणून. तेतूंतलो हांवूय एक म्हाकाय फकाणात कशी दिसताली. बट जेन्ना म्हाज्या वांगडा घडलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें रियल म्हणून. असल्योच रियल लायफ स्टोरी आमचे कडेन ऑलरेडी कॅप्चर केल्लेले क्लिक केल्लेले आसा. बट तुमकां जाय जाल्यार तुमी सांगा. आय वील डेफिनेटली अपलोड. तुमकां नाका जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान नाका म्हणून सांगा हांव घालचो ना. ओके सो चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा गुड नायट आनी बाय.